पावणेचे मीन व्हावपी ट्रकवाल्यांच्या रेटीचे कोफुसांव मिटना। पावणेचे मीन व्हरपी ट्रकांक ट्रिपींचो सारको रेट मेळना। सरकारान अजून रेट थारावंक ना म्हण निषेध करपाक उत्तर गोंयचे ट्रकवाले खंय 1 एप्रिल सावन संपार वतले। दुसरे वटेन सावड्डे पंचायत वाठारांत पावणेचे मीन व्हरूंक खंय दाभाळचे ट्रक घेतल्यात। सगळ्या ट्रकवाल्यांक काम दिवचे नाजाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हण सावड्डेचे ट्रकवाले उलयतात। पावणेचे मिनाची येरादारी चल्ल्या खरी, पूण ट्रकवाल्यांक ट्रिपींक सारको रेट मेळना जाल्ल्यान ट्रकवाल्यांची कोफुसांवां जाल्यात। उत्तर गोंयचे ट्रकवाले संपाची भाशा करतात। सरकारान आमकां खरें त्रासान घातल्या, कारण आमचो रेट ठरोना। आमी सरकारा कडेन ही ऑप्शन सुप्रीम कोर्टान जेन्ना ऑर्डर केली तेन्नाच्यान आमी सरकारा कडेन मागणी मागता, आमचो रेट ठरया आनी आमकां सगळ्यांक काम वाडून घाला। 1 तारखे पयलीं आमकां रेट सरकारान मेळना जाल्यार आमी रस्त्यार आमी ट्रान्सपोर्ट बंद करपाचो करा। आनी ट्रक ओनरांनी जे डीएमजी 5000 भरता ते भरपाचे ना, टॅक्सूय भरपाचो ना। दुसरे वटेन सावड्ड्या मीन व्हावंक फक्त दाबाळच्या ट्रकवाल्यांक घेतल्यात म्हूण सावड्डेचे ट्रकवाले तिडकल्यात। सेजाच्यान जो काली एक ट्रान्सपोर्ट जावपाचो तो ट्रान्सपोर्ट अशें आयकूंक येयलें की जे सावड्डे वाठाराची गाडी एंगेज करप ना किंवा घेवप ना अशें तेणी डिसिजन घेतलेलें आहा। जेन्ना सावड्डे वाठारांत गरज आसा तेन्ना आमची गाडी सपोज एक शेजारा वाठारांत सपोज एंगेज जायना ही अत्यंत दुर्दैवी गोश्ट आसा। जेटी ज्यो आसा त्यो हांगा सावड्ड्यात येवचे पडटा आनी फाल्यां तो ट्रान्सपोर्ट येतलो तो सावड्डे लोक सगळे हांगा तो ट्रान्सपोर्ट बंद करतलो आनी ताचो परिणाम मागीर जातलो वायट जातलो। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी मयूर नाईक। गोवा फिल्म फेस्टिवल 2 एप्रिल सावन सुरू जाता। 2 ते 5 एप्रिल मेरेन 4 दीस महोत्सव चलतलो। 2 एप्रिलाक सांजे 6 वरांचेर मुख्यमंत्री आनी बाकीचे मानेस्त महोत्सवाचे उक्तावण करतले। महोत्सवात कोंकणी, मराठी आनी नॉन फीचर प्रकारांत इनामां दिवपाचे सरकारान थारायला। बेस्ट फिल्म, निर्देशक, कलाकार आनी फिल्मांनी तंत्रीक वावर केल्ल्यांक खासा इनामां दितले। ह्या कार्यक्रमाचे खाशेलेपण म्हटल्यार ह्या 3 एडिशनाचे 2008-9 हो 5वो, 2010-11 हो 6वो आनी 2012-13 हो 7वो अशे 3 वेगवेगळ्या वर्साचे हे उरिल्ले खंडीत आशिल्ले सगळे सिनेमा हे सिनेमा ह्या निमतान सगळे गोंयकारांक ते महोत्सवाक पळोवपाक मेळटले। गोंयचो 7वो म्युझिक आल्बम बुयांव थिएटर्सांत रिलीज केलो। रेडिओ बुयांव हो आल्बम रिलीज करतना गायक स्वप्नील बांदोडकार आशिल्लो। ह्या आल्बमाचे वैशिश्ट म्हणल्यार हातूंत सगळे चडांत चड नवे गायक आसात, 12 गितां आसात आनी तातूंत 14 गायक आसात। तातूंतले 9 जाण नवे गायक जे पयलेच फावट गायतात। हा 17वा अल्बम आहे आणि 18वा अल्बम माझा आणि सिद्धनाथचा सोलो अल्बम असेल हे मी आज जाहीर करतो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। इतल्यार हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।